Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मॉर्टेलिटी रेट जेन्ना आमी झिरो करपाक जाय म्हणटा पळय न्ही, इट इज जेन्ना आमी इट इज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तशी लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तूं जितक्या बेगीन डायग्नोज जातलो आनी जितक्या बेगीन तूं हॉस्पिटलान येतलो तितक्या बेगीन ट्रीट जावन घरा वयतलो. इन केस पेशंट जर आमचे कडेन सिम्टोमॅटीक आमच्या कडेन आयलोच ना तर आमी ताका ट्रीट कशें करूंक पावतले. कालची केस घे, 2 ब्रॉड डेड. आमी कितें ट्रिटमेंट करतले? आमी कांयच ट्रिटमेंट करूं शकना. हाडलाच पेशंटाक ब्रॉड डेड जीएमसीन. 26 वर्साचो भुरगो ब्रॉड डेड. वॉट वी कॅन डू? अरे ताका कमीच कमी म्हाका दिसता फाटले 8 दीस जाले ताका जोर येता आसतलो. 8 दीस जालो तो ब्रेथलेस जाला आसतलो. ताज्याय पेरंट्साची जबाबदारी आशिल्ली की ताका ताज्या पयलीं एडमीट करपाक जाय म्हणून. त्या खातीर आमी म्हणटा मॉर्टेलिटी रेट झिरो करपाक जाय. इट इज अ कंबायन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, not only of the medical team, not only of the government. Goa is the state where the testing facilities it is available at each and every primary health center. Means the 12 talukas हैं, तो 12 talukas में it is more than 14 centers are there where the 16 centers are there where the testing facilities is available within the jurisdiction of 10 to 15 kilometers for the every person. There is a testing facilities is available. इस तरह के टेस्टिंग फैसिलिटीज़ किसी भी राज्य में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है. इसलिए मेरे गोवा के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी थोड़ा भी कोई स्टेट आपको सिम्टम्स दिखे तो जल्दी से जल्दी नज़दीक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आके टेस्ट करें और सिम्टम्स दिखते हैं तो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए. अब भी मुझे लगता है कि इस स्थिति में जब वी आर एट द हाईएस्ट केसेस एंड हाईएस्ट डेथ रेट और इस स्थिति में असेंबली लेना कोई बेहतर नहीं है. हमारे बजट तो पास हो चुका है और इट इज़ नॉट वर्थ टू टेक द असेंबली एट प्रेजेंट. यानी जब असेंबली थी तभी उनका ही डिस्कशन हुआ कि एक दिन की असेंबली रखते. डेट इज एन डिस्कशन फ्रॉम द ऑल पार्टी. इट इज नॉट माय डिसिजन. कोविड ट्रिटमेंटाची एसओपी बदलतली म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेक कोविड-19चे रिव्ह्यू मिटिंगेत उलयलो. क्रिटिकल पेशंटां खातीर जीएमसीत आनीक एक वॉर्ड सुरू करपाचें आसा. मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड ट्रिटमेंटा खातीर सप्तका भितर उबें करपा खातीर यत्न चल्ल्यात म्हणूनय ताणें म्हायती दिली. इतले मजगतीं सरकारान प्रायव्हेट कोविड ट्रिटमेंटा खातीर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे दिसाक दर निश्चित केले ते अशें: सर्वसाधारण वॉर्ड 12,000 रुपया, ट्विन शेअरिंग वॉर्ड 15,000 रुपया, स्पेशल रूम 18,000 रुपया, ICU आणि व्हेंटिलेटर 15,000 रुपया, व्हिजिटिंग दोतोर स्पेशल वखदांचे वेगळे पैसे, स्पेशल इक्विपमेंटाचे वेगळे पैसे, सर्जरीचे वेगळे पैसे, एक्स्ट्रा ऑक्सिजन फ्लोचे वेगळे पैसे. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक आमी तेंचे रेट्स जे आसा इन कन्सल्टेशन विथ अवर मेडिकल टीम तांकां फिक्स करून दिले. कारण कितें जाता तर तेंचो मेडिकल स्टाफ म्हणजे स्पेशल दोतोर तांकां ते अपॉयंट करचो पडटा. 20 म्हणजे इवन दो द नर्सीस अपॉयंट करच्यो पडटा आनी ते मोठ्या प्रमाणात शेवटी पॉझिटिव्ह जातात. तांकां परत स्टाफ हो चेंजीस करीत रावचो पडटा. तांकां हे सगळोच सेटअप हो वेगळो सेटअप दवरचो पडटा. त्या खातीर आमच्या डॉक्टरांनी आनी इवन द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी गोवा मेडिकल ह्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान जे तेंचे रेट फिक्स करून दिल्या पळय न्ही, इन कन्सल्टेशन विथ दॅट ते करता आसतना सारसर सगळ्या गोष्टीचो विचार केला. आनी तांची डिमांड आशिल्ली शेवटी आमकां प्रायव्हेट प्लेयर जो कोण इन आमच्या बरोबर येता आमकां तांकांय विश्वासान घेवचें पडटा. पात्र थारल्यार प्लाझ्मा दान करपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी. म्हाका पॅरामिटरान बसलो न्ही जाल्यार हांव 100% करूं येता. फक्त म्हाका आय हॅव द हायपरटेन्शन. म्हाका त्या खातीर सांगलें ऑल पॅरामिटर्सान जर हांव बसता आसत जाल्यार हांव प्लाझ्मा डोनेट करतलो. सेगीत दुसरो दीस बळींचो आंकडो 10 वयर. मंगळारा आनीक 11 जाण सोंपले. 9 जाण जीएमसीत जाल्यार 2 जाण मडगांवां ESI हॉस्पिटलांत. जीएमसीत एडमीट जाल्लो एकलो वरा भितर गेलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.